सर्वांक नमस्कारू परतगाळींतू चलतसले या कार्यक्रमाक महालक्ष्मी देवस्थानाचे प्रेसिडेंट मामा येऊन पाहिली नमस्ते. हे एक मठाच्या बद्दल एक दोन उत्तर उलोवका तुम्ही. देवी महालक्ष्मीक नमस्कार. परमपूज्य स्वामी महाराजाक नमस्कार. आज खूप मोठो दीस. हांगा पर्तकाळ मठान व्हडले कार्यक्रम चालू आसा तेन्ना महालक्ष्मी संस्थानाच्या वतीन हांव तांकां खूप खूप शुभेच्छा दिता. आमी हांगा लास्ट 10 दीस जाले म्हणजे उत्सव चालू जायत पासून आमी हांगा रेग्युलर आसा. महालक्ष्मी संस्थानाचे जवळ जवळ डेली 200 ते 300 माजन फिक्स येता महालक्ष्मी संस्थानांतल्यान. आमी तांकां येवपाक खातीर हांगा बसीची वेवस्था बी सगळी केल्या आणि ताज्या भायर आमचे महालक्ष्मीचे देवस्थानाचे जे माजन कांय निमाळ एक दिसाक एक 500 ते 1000 लोक एवरीडे आसता. आज हो नांदी दर्शन कार्यक्रम आसा हांगा जाता तेन्ना म्हाका खूब उमेद जाली इतल्या लोकांची उपस्थिती पळोवन. कित्याक येदो व्हडलो उत्सव गोंयान केन्ना जावना आणि हांव अशेंच मागता की असोच उत्सव गोंयान जावपाक जाय आणि अशेच उत्सव जातकच आमच्या सगळ्या लोकांची एकवट हांगा निर्माण जाल्या ती कळटा आमकां. अशें म्हाका हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता आजच्या उत्सवा खातीर.